नमस्कार, तनोज अडबलपालकर. आज जे आमी हांगा उबे आसा जे कलंगूट ग्रावंड, पोरियत ग्रावंड म्हणून म्हणटा. म्हाका दिसता आख्ख्या बार्देजांत मोठ्या प्रमाणात एक मोठो ग्रावंड म्हणून हो कलंगूटचो ग्रावंड आशिल्लो, ज्या जाग्यार कलंगूट एसोसिएशन आपल्यो गेमी आनी फुटबॉल गेमी चलयताले. मोठ्या प्रमाणात क्रावड जातालो हांगासर. तदनंतर हांगासर एक स्कूल आशिल्लें, डॉन बॉस्को स्कूल आशिल्लें. काही लोक ताका डॉन बॉस्को ग्रावंडूय म्हणून वळखताले. 1960 म्हाका दिसता बार्देजांतलो पयलो टुर्नामेंट हांगा जाल्लो कलंगूटान, म्हणजे म्हजी नॉलेज थोडेफार आसा हाजेर उलयता. अशें जालें. तदनंतर गोवा टुरिजमान ही जागा आपल्या ताब्यान घेवन, सगळे जाण म्हणटा गोवा टुरिजमाचीच जागा म्हणून, पण ही जागा ज्या जाग्यार भुरगे खेळटाले, स्कुलांतले भुरगे खेळटाले, ते आज पार्किंग म्हणून जाल्लें आसा, गाडयांची पार्किंग. म्हजें म्हणणें इतलें नाशिल्लें. तें म्हळ्यार कितें की ही पार्किंग जर तुमी केली जाल्यार ही कलंगूट पंचायतीच्या एरियेन येता. ही जागा पंचायतीक कित्याक दिवना? गोवा टुरिजम जेन्ना ही जागा आपल्या अधीन केली आनी ताणें टेंडर काडूनय त्या पद्दतीन कोणाक टेंडर दिल्लो आसा. 60 लाख प्रति वर्ष तागेले चार्जीस. म्हणजे टेंडर जो कोणाक दिला, एक भायली कंपनी, भायली म्हळ्यार कर्नाटकाची कोण तरी कंपनी, त्या कंपनीक हो टेंडर दिलो आनी ती कंपनी हांगासर पयशे घेता. भायल्या गाडयांकय 200 रुपया आनी गोंयकारांकय 100 रुपया 4 वरां. हे कितले पर्यंत बरोबर आसा हें मातशें आमकां सरकारान सांगचें. जर हो प्रकार जर भायल्या लोकांक जर 200 रुपया आसा जाल्यार तुमी कितें म्हणून करपाचें आसा टुरिजमाचें? भायले जेन्ना ट्युरिस्ट गोंयांत येता तांकां जेन्ना फक्त पार्किंगे खातीर एक 2 ते 3 वरां खातीर 200 रुपया पे करचे पडटा. कितली अधोगती. टुरिजम मिनिस्टराक हांगाच्यान कलंगूटच्यान सांगता, बाबा खऱ्या अर्थान मरे ही जमीन कलंगूटची, कलंगूटकारांची म्हणटा हांव, ती एक तर पंचायतीक रिटर्न दी, जेणे करून ते हांगा पार्किंग जाय जाल्यार पार्किंगूय करतले. ताज्या नंतर हांगासर गांवांत काही एक्टिविटीज जावपाक जाय. ते म्हणा भुरग्यां खातीर टुर्नामेंट म्हणा, पेरंट्सांकूय खंय तरी बाबा एक ते चारूय सायडीन जर एक ट्रॅक केल्लो, जेणे करून हांगा येवन ते वॉकिंग करूं शकताले. पार्किंग करता त्या टायमार पार्किंगूय करूं येता. एक व्हडली स्क्रीन घालून हांगासर तुज्यान व्हडलें क्रिकेट टुर्नामेंट चलता, फुटबॉल टुर्नामेंट जाता, ते लायव्हूय करूं शकताले. हो असो प्रकार करून ते 4 पयशे मरे पंचायतीक येतले आशिल्ले. 60 लाख एंड ऑड, 60 लाख कितले 22,000 अशें कितें तूं चार्ज करता इयरली. तेच जर तुवें पंचायतीक जर दिल्ली ही जागा न्ही जाल्यार पंचायतूय त्या पद्दतीन इन्कम जोडटले आशिल्ली, तांकांय इन्कम येतलो आशिल्लो. ह्या 60 लाखाचे एबाव ताजेर तूं 12% GST घेता, म्हणजे ऑल टुगेदर तुगेलें 80,000 वता तें गणीत. अशें हांव धरतां. 12 संग 72 म्हणजे 7 लाख आनी 20,000 अजून तूं तातूंत जोड, म्हणजे तें हांव तुका 72 जालें. इतलेंच म्हाका सांग सायबा, आतां पर्यंत 2023 ते 25 पर्यंत तुवें जो टेंडर दिला, 5 वर्सां खातीर दिला. एवरी इयर एस्केलेशन हें समजता हांव, पण ते पंचायतीच्या हातान जर दिल्लें न्हय जाल्यार पंचायत बऱ्या पैकी हांगासर हें सगळें मेनटेन करतले आशिल्ले आनी कलंगूट गांवांक हाजो फायदो जातलो आशिल्लो, तांकां रेव्हेन्यू येतलो आशिल्लो. हो तुवें वाटयलो. आतां जर फाल्यां जर कोणी म्हळें की बाबा ना हें आमकां हो जागो पंचायत, आनी एक पंचायत जर मागले जाल्यार पंचायत सरकार दिना म्हणटलो. पण अशेंय आयकूंक आयलां की पंचायतीन केन्नाच डिमांड करूं ना. खंय पंचायतीनूय डिमांड करूं जाय आशिल्लो की बाबा ही जागा आमकां पंचायती कडेन दिया, आमी ती मेनटेन करता. हांगासर टॉयलेट घालूंक जाय आशिल्लें. पार्किंग केल्या नंतर टॉयलेटीची सुविधा ना. बायलां चलयां धाकटी भुरगीं खंय वतलीं? दादले खंय उबे रावता आनी हळशीक करता. आनी पार्किंग केल्या नंतर होच प्रकार चालू आसा हांगासर. तो जर पंचायती कडेन दिल्लो जाल्यार थंय बाबा ते टॉयलेट बिलेट घालून ती वेवस्था जातली आशिल्ली. पॉयंटार येता, पंचायतीन मागुना
म्हाका दिसता टायम हॅज कम पंचायती कडेन रिक्वेस्ट करता की गव्हर्मेंटा कडेन ही जागा मागा, जेणे करून ही कालांगूटची जागा कालांगूटकारां कडेन उरतली. दुसरी गजाल, सगळे जाण म्हणटले हें आतां पॉसिबल ना, पण कॅबिनेट डिसिजन घेवं शकता की बाबा ही जागा जी आसा ती आमी कालांगूटकारांक दिता म्हणून, कालांगूट पंचायतीक दिता म्हणून. टुरिजम डिपार्टमेंट म्हणटलो आपल्याक रेवन्यू लॉस जालो म्हणून. तांकांय तुमी त्या पद्दतीन आन्सर करपाची गरज आसा. आनी ताज्या नंतर मागीर रेवन्यू डिपार्टमेंट म्हणटलो अरे हें कशें हांव तुमकां दिवं शकता, येदो व्हडलो रेवन्यू लॉस जाता. बाबानो, जेन्ना पंचायतीच्या हातान दिल्या नंतर तुमकां स्पेशल फंड जे तुमी पंचायतीक धाडून दिता पळय, आनी ह्या कालांगूटच्या धर्तरेचेर गोवा सरकार मोठ्या प्रमाणान टॅक्स उखलून व्हरता. तो जर हांगाच्यान गांवच्या लोकांक जर थोडे फार कितें दिलें न्ही जाल्यार कोणाचो जीव वचचो ना. सो म्हजें म्हणणें इतलेंच आसा, ही जी पार्किंग ज्या पद्दतीन चालू आसा, कळ्ळें न्ही, ही पार्किंग इतले पयशे आकारूं नाका. लोकलांक 100 रुपया, भायल्यांक 200 रुपया ही मनमानी जाल्ली आसा. टेंडरान तुमी खंयच बरोवंक ना की बाबा तूं 20 रुपया चार्ज कर बीन म्हणून. टुरिजम डिपार्टमेंटान बरोवंक ना. मातशें टुरिजम मिनिस्टराक हांव विचारता, बाबा एक तर तें तुवें बरयल्लें आसा तुगेल्या एग्रिमेंटान तांच्या बरोबर जो कितें एग्रिमेंट जाला, ती कर्नाटकन कंपनी कितें तांच्या बरोबर जर एग्रिमेंट जाला, तें मातशें मरे आमकां सांगून दी की बाबा तांच्यांनी इतलेच पयशे आकारपाक जाय म्हणून. ते येता तेन्ना मशीन लायता आनी आपल्याक जाय तें आकारता. दीस इज नॉट रायट. हांव जेन्ना काल आयलो आनी आजूय आयला, म्हज्या बॉल्सान ही स्लीप आसा, ही दाखयता हांव, ही स्लीप, गाडी नंबर घालता, पयशे कितले 100 रुपया. गाडी कितें हांगा पयशे करपाक बसल्या. लोकांक साधन सुविधा उपलब्ध करून दिवपाची गरज आसा. फाल्यां तुमी रडटले टुरिजम येना म्हणून. हेच खातीर लोक येतकूच तुमी मागीर टॅक्सीवाल्यांक गाडी घालतात मरे. टॅक्सीवाले पयशे चड घेता म्हणून सांगतात मरे. तुमी पयलीं हांगा पार्किंगेचे पयशे चड घेता, थंय हॉटेलवाले आपली मनमानी करूंक लागल्या आनी ब्लेम घालतात मागीर टॅक्सीवाल्यांचेर. सो माननीय गोंयचे मुख्यमंत्री, टुरिजम मिनिस्टर बाब रोहन खंवटे, तुजे कडेन मागता, मातशें मरे लक्ष घाल, नाल्यार ही जागा काडून त्या पंचायतीक दी, तांकां ती वेवस्था करुनी. सगळें टुरिजम घेवन वता कितें, आनी ते टेंडर जो दिला पळय तो गोंयकारांक कित्याक मेळूं ना, तोय मातसो म्हाजे विचार येता. भायल्याच कंपनींक सगळे गोंयचे टेंडर कित्याक मेळटा, हो एक प्रश्न आसा. परत एकदां सांगता की ज्या पद्दतीन हांगासर पयशे आकारले गेले वता, मातशें तूं लक्षान घे आनी हातून करेक्शन जर करूं शकता, कमी चार्जीस जर घेवं शकता, कारण हांगा कोणाचें पोट पाणी चलोवपाचो बिझनस न्ही हो. हांगासर आयले ही जागा वापरपाक जाय आनी ताणें नॉमिनल चार्जीस पे करून वचपाक जाय. होच हेतू आसूं जाय, जेणे करून मोठ्या प्रमाणात गोंयांत ट्युरिस्ट येवचे. धन्यवाद. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.